म्हादयचेर 2 दिसात सकारात्मक उपाय पर्यावरण मंत्री जावडेकराचे राज्यपाल सत्यपाल मलिकाक फोनार उतर राज्यपालान म्हादयचो इशू वेलो प्रधानमंत्र्याकडेन मोदी म्हणटा इशू तडीक लागतलो। मुरगांव बोटीतलो नाफ्ता गणेश बेंजोप्लास्टांतले टाकयांनी शिफ्ट करपाचें ऑपरेशन कलेक्टरान केलें बंद। आमदार म्हणटा टाकयांनी घाल्लो नाफ्ता परत घालतले बोटीत। आदलो सर्गेस्त मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराची जयंती गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी पर्रीकराचे स्मृती स्थळाची घाली बुन्याद पर्रीकराचे नांवान वर्सुकी विज्ञान महोत्सव। बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारी करतना गोंयची बोट सिंधुदुर्ग धरली 60,000चे नुस्तें 10,000 वर्सांचे एलईडी बल्ब जनरेटर्स हेर सामुग्री ताब्यांत बोट आमदार फ्रांसीस सिल्वेराची म्हूण बोवाळ। काणकोण केप्यां सांगे धारबांदोडेच्या कोयराचो प्रस्न तडीक लावंक 100 टनाच्या आधुनीक कोयरावेलो प्रकल्पाची काकोड्या बुन्याद मनोहर्स ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट। दृष्टी लायफगार्डांचो संप 21 जाणांचो जीव गेलो ना साधन सुविधा गोंयकार लायफगार्डांक ना टायमार पगार संप चालू आसतना सरकाराची दृष्टीक 3 वर्सांची कंत्रादी मुजतवाड। आनी एटीके कडच्यान सगळ्यांत खडेगाड आव्हान एफसी गोवा कोच सर्जिओ लोबेराक मान्य शेनवारा सांजे बॅटल रॉयल एफसी गोवा टीमीचे सिलेक्शनाक पेजात सर्त आशिल्ल्यान कसरत। मुरगांव बंदरावेल्या बोटीतलो नाफ्ता गणेश बेंजोप्लास्टाच्या टाकयांनी घालपाचें ऑपरेशन बंद जिल्लोधिकाऱ्यान काम बंद उडयलें। टाकयांनी शिफ्ट केल्लो सुमार 500 मिलियन टन नाफ्ता आशिल्लो तसो बोटीत घालतले म्हूण आमदार मिलिंद सांगता। जिल्लोधिकाऱ्यान टाकयांची पळोवणी केले उपरांत शिफ्टिंग बंद केलें। आमदार थळाव्यांचो विरोध किकोत करून मुख्यमंत्री आनी एमपीटीचो चेअरमॅन नाफ्ता शिफ्ट करूंक फुडें सरिल्ले। The naphtha which is there in this Nushi Nalini ship, yesterday MPT started pumping that naphtha and it is being stored here at Ganesh Mehta. They have a container here which is certified also and it can keep that. But concern was raised by local residents and Honorable MLA himself asked me to come and see. I can see that there is a lot of, not only houses, schools, etc. Everything is all around. And I can also see that we have to prioritize safety of people first. So we are going to take a decision soon about this. Right now I have asked MPT to stop the pumping and we'll take decision very quickly. Metric ton, दुनिया का कोई पंप उसको आधे घंटे में नहीं कर सकता। It takes 24 hours. ठीक है, अभी 8 घंटे 10 घंटे का ही ऑपरेशन हुआ है। कितना डाला था? अभी it's around 500 tons here जो कि भी आया है। ठीक है, but I have asked them to stop it at this stage and we are going to take decision quickly. भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मतदारसंघात अध्यक्ष संजयभाई सातार्डेकर सकल आम्ही सगळे कावन्सिलर मेळून जर मुद्दो उबारलो जाल्यार तो लोकांच्या इंट्रस्टाचोच मुद्दो आसलो आयज पर्यंत। तसोच एक हांगासर कोण ना तेणी सेफ्टीचे कितें मेजर्स घेतले जर हांगा आतां गणेश बेंजोप्लास्टान इतलो हें कार्गो वयर चडटा ते हें नाफ्ता जाल्यार थंय एकूय मनीस ना एकच वॉचमॅन आहा ऑन ड्युटी आनी ही लायन गेला 5 किलोमिटर पळय ती खंय आहा तिथे भितर कोण आहा ते तो ऑफिसरय न्ही तो तेकाय खबर ना असो विशय आहा। सो सेफ्टी लोकांची पळोवन कलेक्टरान डायरेक्शन तांकां दिलां की आतां स्टॉप कर मागीर तो ताका रिटर्न ऑर्डर दिता रिवर्स व्हरतलो ते परत ताका ते रिवर्स करपाक परत प्रिपेर करपाक जाय सगळें रिवर्स करून तो प्रिपेरेशन करता परत रिवर्स वयतलो। अशें जावंक शकता की 12 वरान जर 5शी चडला रिवर्स वचपाक 15 वरां लागूंक शकता ते प्रिपरेशन करपाक दिसता अशें इजी न्ही तें काम इट इज व्हेरी डेंजरस लिक्वीड न्ही ते रिटर्न वयतले आनी मागीर थंय ताका ते फुडले ऑप्शन कितें ते सीएमान केला हांवें ताका 2-3 ऑप्शन जाला आमच्या अध्यक्षा सकट सगळे कावन्सिलर सगळे लोक थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं हे डिसिजन चुकून जाल्लें आसतलें रिवर्स केलें म्हणून आनी मागता लोकां कडेन लोकांनी सीएमाक हेजे बद्दल थँक्यू म्हणजे तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।
सकाळी हे प्रकरण जाल्या उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भाशा सांजे मेरेन बदलली. आता कोर्टाचे अर्देक आव्हान दिवपाची भाशा चल्ल्या. काडिल्लो नाफ्ता आशिल्लो तसो बोटीत घालतले. कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हे सगळे जाण थंय वचून आयले अलॉंग विथ मिनिस्टर स्वता थंय आशिल्लो. तेंच्यांनी पळयलां, तेंच्यांनी रिपोर्ट आपलो ऑलरेडी रेडी केला. हांव फोनाचेर तेंचे कडेन उलयलां. हांव MPT चेअरमॅन, आमचो CS आनी DG शिपींग तेंच्या कडेन कंटिन्युअसली हांव आमचो CS सगळी टीम उलयत आसा. आमचें म्हणणें तो नलिनीचो दवरचो आनी दुसऱ्या वेसलान शिफ्ट करून मूव करचो. ओके, ताच्या खातीर आमी ऑलरेडी रीट म्हणजे ताजेर ऑर्डर जी आसा हेजेर स्टे घेवपाक आमचो AG इज ऑल्सो प्रिपेरींग. म्हणजे वेळ पडला जाल्यार आमचो AG ती हायकोर्टाची ऑर्डर चॅलेंज करता. आमकां सगळें कन्सर्न आसा. हांवें ऑलरेडी MPTच्या चेअरमॅनाक इन्स्ट्रक्शन दिलां की जाता आसत जाल्यार तो ताका शेवटी DG शिपिंगाची ऑर्डर घेवची पडटा. इन द सेफ्टी कन्सर्न आमी जो निर्णय घेवपाक जाय तो आज सांजचो पर्यंत निर्णय घेतले. स्वता आनी हांव तेजेर उलयत आसा. आमी आयज सांजचो पर्यंत तेजेर निर्णय जातलो. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. म्हादयचेर 2 दिसांत सकारात्मक उपाय येतलो म्हूण पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकाक फोनार सांगला. दिल्ली गेल्ले कडेन राज्यपाल सत्यपाल मलिकान प्रधानमंत्री मोदी कडेन पर्यावरण मंत्रालयान कळसा बंडोराक दिल्ल्या क्लियरन्स लेटराचो विशय काडलो. गोंया खातीर म्हादयचें म्हत्वूय खंय सांगलें. विशय बेगीनूच तडीक लागतलो म्हूण उतर ताणें दिलां. उपरांत राज्यपाल फोनार पर्यावरण मंत्री जावडेकरा कडेन उलयलो. 1.5 म्हयन्या फाटीं कर्नाटकाचे कळसा बांडोरा प्रकल्पाक पर्यावरण राना मंत्रालयान दिल्ल्या क्लियरन्स लेटराचो विशय गोंयचो राज्यपाल सत्यपाल मलिकान दिल्ली गेल्ले कडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कडेन काडलो. गोंया खातीर म्हादय कितली म्हत्वाची ते प्रधानमंत्र्याचे कानार खंय घाले. म्हादय गोंयची लायफलायन. हो विशय जाता तितले बेगीन तडीक लावचो म्हूण राज्यपालान मागले. मोदीन हो विशय रोखडोच तडीक लायता म्हूण सांगला. प्रकाश जावडेकरान फोनाचेर 2 दिसांत सकारात्मक उपाय काडटा म्हूण उतर दिलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराची 13 डिसेंबराक जयंती. गोंयभर वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. सकाळी मिरामार ताच्या नांवान स्मृती स्थळार समाधी खातीर बुन्याद घाली. मुख्यमंत्री, आमदार, BJPचे कार्यकर्ते, पर्रीकराची फामील आनी दोगूय पूत आशिल्ले. स्मृती स्थळाचो खर्च सुमार 10 कोटी. ताच्या नांवान विज्ञान महोत्सव खंय दर वर्सा चालू उरतलो. साहेब बांदोडकर गोंयचे पयले मुख्यमंत्री. तांची समाधी स्थळ सायडीक आसा. तांच्यांनी जे कार्य केलें ते गोंयकारांक जे भाऊ कोणी पळोवंक ना, बट भाऊचें कार्य आजुनूय खबर आसा लोकांक. आजुनूय म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी सांगता त्याच धर्तीचेर भाईचें कार्य जें आसा हें गोंयच्या क्षेत्रांत तेदेच मोठें आसा. अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी मनोहरभाई पर्रीकर आणि सायन्साचो विचार करपी मनोहरभाई पर्रीकर हाच्या मदीं सगळे कितें ते आयले. I always believe that Mr. Manohar Parrikar has lived for a cause and died for a cause. So I said, let me be a cause, at least to help someone as far as blood donation at least is concerned. आज 13 डिसेंबर भाईचो बर्थडे. दर वर्सा हांगा ब्लड डोनेशन कॅम्प आसता. जाल्यार दर वर्सा आमी येता. मनोहरभाई आसतना एक खंय तरी लोकांक ब्लडाची गरज पडटा तेन्ना तेजी काळजी मिटची. थोड्या प्रमाणान तरी ती आमकां ब्लड कार्डां अरेंज जावची आनी खुबशे जाणां कडेन ब्लड डोनेट करचें. आयज आमी मनोहरभाई पर्रीकर हेका तेजे जयंती निमित्तान तेजी आयज याद केली. तेज्या कार्यकाळान तेणें खुबशीं कामां केली. तेका आमी पिलेन पंचायत म्हणून आयज तेका उडास करून भाईन आमकां गायड पिलेन पंचायतीक म्हणून खूब गायड केल्ले आसा. आमच्या गांवांत खूब डेव्हलपमेंट भाईच्या तर्फे भाईचो सपोर्ट आसून खूब जाल्लो आसा. तसोच गोंय राज्या खातीर भाईन खुबसो डेव्हलपमेंट केल्लो आसा. आयज श्री मनोहर पर्रीकर एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा यांची आयज जयंती. रात दीस आपल्या हेल्थाची कसलीच पर्वा न करता फक्त गोंयाच्या हिताक लागून आनी गोंयचे जनतेक लागून रात दीस तेणे जी कामां केल्ली एक आदर्श असो मुख्यमंत्री गोंयांक आमकां लाभलेलो आसलो. But when we speak about New India, we must be confident in the power of the true narrative. We must be absolutely unmoved that it is ultimately the power of true narrative which is going to triumph. And I think Parrikar ji, throughout his life, especially in his last days, when it came to the Rafale,
he showed the power of the true narrative. The power of true narrative and the power of people. I think that is what defined Manoharji. He embodied that, and I think that is what defines Prime Minister Modi's governance vision and his vision for a new India. गोयचे पारंपारीक नुस्तेकार LED फिशिंग बंद करचे म्हूण सरकाराचेर एका सारखे प्रेशर हाडीत आसात. अशें आसतना गोयची बोट बेकायदेशीर LED नुस्तेमारी करतना सिंधुदुर्गांत सापडल्या. बोट बीजेपीचो सांत आंद्रेचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराची म्हूण बोवाळ पडला. सिंधुदुर्ग नुस्तेमारी खात्याक सापडिल्ले बोटींतले 60,000 वयर मोलाचें नुस्तें पावणेर काडलें. 10,000 वॉट्साचे LED बल्ब, 1,800 वॉट्साचे सबमर्सिबल बल्ब, 2 जनरेटर्स आनी बाकीचें सामान जप्त केलां. रगाडा न्हंयचे ड्रेजिंगांत साकोड्ड्या पंचायतीच्या आदल्या सरपंचाचो धंद्याचो कितें इंत्रिरेस आशिल्लो काय ताचो कुळेचे पुलीस तपास करतले. सरकारान हायकोर्टाक उतर दिलां. ड्रेजिंग वेव्हारांत हायकोर्टाक कांय दुबावीत गजाली नजरेक आयल्या उपरांत समरी करून केस बंद करूंक सोदतालो तो सरकार सादूर जालो. न्हंयचे ड्रेजिंगाचे नांवान रेंव कालयावांचे सैमीक संपत्तीची लूट चल्ल्या ती पळोवन हायकोर्टान स्वता जावन याचिका घेतिल्ली. रगाडा न्हंयचे ड्रेजिंग हे रेवेचो बेकायदेशीर धंदो करतल्या लॉबीचे भरीक म्हूण हायकोर्टाक दाट दुबाव. हो दुबावीत वेव्हार स्वता खंडपीठानूच सरकाराच्या नजरेक हाडून दिलो. इतल्यार पुलीस केस बंद करूंक सोदतालो तो सरकार सादूर जालो. कोर्टा मुखार आशिल्ले डॉक्युमेंट पळयल्यार आदल्या सरपंचाचो इंट्रेस्ट दिसता. ताणेंच रगाडा न्हंयचे ड्रेजिंगाचो प्रस्ताव WRDक दिल्लो आनी ते प्रमाण ड्रेजिंग जालें. ड्रेजिंगाचो कॉन्ट्रॅक्ट घेतिल्ल्यान ड्रेजिंग मटेरियलाचे येरादारीक त्याच सरपंचाचे 11 ट्रक चलताले. असो दुबावीत वेव्हार दिसता आसतना पुलीस केस क्लोज कशी काय करतात म्हूण हायकोर्टान सरकाराचेर दोळे मोठे केले. प्रकरण सरकार आनी पुलिसाच्या आंगार येता ते पळोवन एजीन प्रसंग सांबाळून व्हरपाचो यत्न केलो तो असो. न्हंयचे ड्रेजिंगाची गरज नाशिल्ली अशे तरेचो गैरसमज कोर्टा मुखार तयार जालो. मात ड्रेजिंगाची गरज आशिल्ली. अरिश्ट वेवस्थापन समितीचे शिफारसी उपरांतूच ते हातांत घेतिल्ले. ह्या सगळ्या गजालींनी आदल्या सरपंचाचेर दुबाव घेवंक वाव आसा. चवकशी जावंक जाय. ह्या प्रकरणात कुळेचे पुलीस चवकशी करतले. कुळेचे पुलीस सांगे JFC मुखार केशीचे क्लोजर रिपोर्टाक वच्चे ना सुदारीत एफिडेविट घालतले. एजीचो पवित्रो पळोवन हायकोर्टान केस 16 जानेराक दवरल्या आनी तो मेरेन कुळे पुलिसांक तपास खंय पावला ताचो रिपोर्ट दिवंक लायला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. निर्भयाचे केशीत 4 दोशींक फासार मारूंक हालचाली. पटियाला कोर्टान डेथ वॉरंटाचेर सुनावणी 18 डिसेंबराक दवरल्या. फाशी फरमायिल्ले अक्षय ठाकूर, मुकेश सिंग, पवन गुप्ता आनी विनय शर्मा 4 रेपिस्ट तिहाड जेलीत आसात. एकलो अल्पवयीन सुटला. एकल्याची जेलीतूच आत्महत्या. 7 वर्सांनी निर्भया प्रकरणान तकली वयर काडल्या. 16 डिसेंबर 2012त निर्भयाचेर दिल्लीत बसीत बलात्कार करून हत्या केल्ली. सरकारान दृश्टीक लायफगार्ड आनी वॉटर सेफ्टी सर्व्हिस दिवंक 30 जून 2022 मेरेन मुजतवाड दिल्या. दृश्टीचे लायफगार्ड आंदोलनाक वचत सावन दर्यादेगांचेर टुरिस्टांचे सेफ्टीचो प्रस्न उप्रासला. कंपनी वेळार पगार दिना, सुविधा ना, किट्स दिना, निकश पाळिना म्हूण लायफगार्डांचे आरोप. दृश्टीक स्क्रॅप करून महामंडळ करून कामार घेवचे म्हूण संपवाले लायफगार्ड मागताले. मुजतवाड पळयल्यार सरकारान मागणी भायर मारिल्ल्यात जमा. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. काकोड्या, काणकोण, केप्यां, सांगे आनी धारबांदोडा अशी 4 तालुक्यांच्या कोयराचो विलो लावंक 100 टनाच्या आधुनीक प्रकल्पाची बुन्याद घाली. सुवाळ्याक आमदार मंत्री निलेश काब्राल, वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल लोबो आनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आशिल्लो. 101 कोटीचो हो प्लांट कोणाकूच थंय कोयर डंप करूंक मेळचो ना. प्लांटांतल्यान गाडयो वचून खंय एकठांय केल्लो कोयर हाडटल्यो. मनोहर पर्रीकाराचो ड्रीम प्रोजेक्ट म्हूण ताचें नामकरण. आज 100 टनाचो प्लांट आमी हांगा घालता आनी 4 तालुका काणकोण, सांगे, धारबांदोडा आनी केपें हे 4 तालुकाचे गार्बेज आमी हांगा ट्रीट करतले. की मायकल बाबाचो थंय प्रॉब्लम आसा की थंय सगळे फावटी 25 गाडयो येता दिसाक ते हांव कुडचडे हाडपाक दिवचो ना. आमी ते पंचायत ते म्युनिसिपालिटी आसा
त्यांनी स्वता थंय आपणाची गार्बेज काढून थंय दवरपाची हाडपाचें काम आमी करतले. तांकां हांगा हाडपाची गरज ना, आमी हाडटले. लोकांक त्रास जायना, पूण हो वाठार बरो वाठार जावचो. आनी हांगा ही घाण जी आसली आमचीच न्ही, आमच्या सरावंडिंगाच्या वाठाराची घाणूय हांगा निवड जातली. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट जो हिंगा काकोरा येता इज वन ऑफ इट्स काइंड. द टेक्नॉलॉजी इज फ्रॉम जर्मनी. बट ड्राय वेस्ट जे हिंगासोर येतले, जे प्लास्टीक आसूं, तुमचे कपडे आसूं, आदले बॅगा आसूं, मोचे आसूं, सॉक्स आसूं, बेल्ट आसूं आनी कसले आसूं, दॅट वील बी ऑल बेल्ड आउट. म्हणजे थिंगा बेल तयार जातले आनी ट्रकांनी भरून आमी गोंया भायर व्हरतले ते, म्हणजे सिमेंट फॅक्टरीन फॉर इन्सनरेशन. These areas of South Goa gets waste treatment plants. म्हणजे एक दोन प्लांट हो एक आनी एक व्हडलो खंय तरी एक सोंसड्यार धाकटो जातलो आनी एक आनी खंयच्या सोतेर जातलो. हितून साऊथ गोवा कंप्लीट जातले. एकमेव मनीस मनोहर पर्रीकर जेका गोंयांतल्या सामान्यांतल्या सामान्य जनतेचे पडलेले आणि म्हणूनच तर त्यांनी अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसात तयार जाल्यो. आणि म्हाका खूब खोस भोगता मुख्यमंत्री म्हणून ह्यो सगळ्यो योजना फुडें व्हरता आसतना ह्या सगळ्या लोकांक म्हणजे ताचो फायदो मेळोवन दिवपा खातीर हांव म्हाज्या सयत म्हजे सगळे मंत्री जे आसा हे सदोदीत कार्यरत आसा. पण आयज तांचें स्वप्न पुराय जाता आसतना बाब निलेश काब्राल आणि तुमच्या सगळ्या काकोडकारांक तुम्ही सगळ्यांनी एक उलो मारला आणि तुमकां सगळ्यांक सांगला की तुम्ही एक गोंय स्वच्छ दवरपा खातीर जो ड्रीम प्रोजेक्ट जो हांगासर येता बाबा आमचे मंत्री निलेश काब्राल हांच्यांनी म्हटलां. आणि सगळ्या लोकांची तशीच डिमांड आसा की हाका जे आसा हे मनोहर भाईंचे नाव दिवचे. पण मनोहर भाईंचे नाव दिता आसतना ह्या प्रोजेक्टा खातीर मनोहर्स ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर द गार्बेज मॅनेजमेंट हे ह्या प्रोजेक्टाचें नाव आसतलें. आणि खऱ्या रित्यान स्वप्न साकार जे आसा भाईचे करपा खातीर आमी सगळे जाण वावरुया. इतकोच तुमच्या कडेन उलो मारता. शिरोडेचो पंच सुहास नायकाक खुनाचो यत्न केलो म्हूण शिरोडा पुलिसांनी धरला. ब्रेस्तारा मध्यान राती हळडय शिरोड्या सुहास आनी राजेंद्र नायक दोगांचो थंयचे मानशेवेल्यान वाद जालो. वाद चडार पडून प्रकरण मारामारी मेरेन पावलें. राजेंद्राक बरोच मार लागला, ताका जीएमसीत एडमीट केला. पुलिसांनी शुक्रारा दनपरां सुहासाक खुनाच्या यत्नाच्या आरोपा खाला अटक केल्या. दिवचल सांखळे आनी मये मतदारसंघा खातीर ईडीसीन मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचो मेळावो दवरला. शेनवारच्यान सांखळे रवींद्र भवनात सांखळी महोत्सव जाता. ह्या महोत्सवात ईडीसीन सकाळ ते दनपार मेरेन मुख्यमंत्री रोजगार येवजण मेळावो दवरला. उपरांत 3 दीस चलपी महोत्सवात खंय तांचो स्टॉल आसतलो. आता आमी तशा तरेचो हांगा एक मेळावो बिचोले तालुक्याक लागून 14 तारखेर 14 डिसेंबर बिचोली सांखळी आनी मये ह्या 3 मतदारसंघाक लागून आमी रवींद्र भवन सांखळी हांगासर सकाळी 14 तारखेर 10 सुरू करतात. सबंद दनपार पर्यंत तो मेळावो आसतलो. आनी मागीर सांखळी महोत्सव आसल्यामुळे 3 दीस तो कावंटर आमचो थंय आसतलो, जेणे करून थंयचे एखाद्याक त्या स्किमी संदर्भात डिटेल जर जाय आसत, फॉर्म भरपाक मदत जाय आसत किंवा त्या स्किमीच्या संदर्भातली डिटेल कितें जर जाय आसत जाल्यार ती अवेलेबल करपाक आमचो कावंटर थंय आमी 3 दीस दवरतले. आणि 14 तारखेच्या मेळाव्या भितर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे सभापती राजेश पाटणेकर, आमचे मयेचे आमदार प्रवीण झाटये आणि आमचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आणि मोठ्या प्रमाणात सगळे 3 मतदारसंघातले बेनिफिशरी जांकां ते बेनिफीट घेवं जाय हाका लागून ते येतले. आणि त्यामुळे आमी पयलीं एक 3 मतदारसंघातले बारीक बारीक तांचे लोकप्रतिनिधी आसात त्यांच्या बरोबर बैठक घेवन त्या मेळाव्याक लागून तेंच्यांनी आपापल्या भागातले जांकां ती स्कीम घेवपाक जाय अशें जे कोणाक यूथ किंवा युवती जे आसात तांकां तेंच्यांनी आपोवचें म्हणून आमी तांकां सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. पण सरकाराच्यो ज्यो स्कीम आसा हे जर घेतले जाल्यार एखादो भुरगो स्वताच्या पांयाचेर उबो रावपाक शकता आनी तो बाकीच्यांक आपल्या धंद्याच्या निमित्तान आणखीन एक थोड्या भुरग्यांक तो एम्प्लॉय करपाक शकता. पोरू आयएसएलांत बेंगलुरू एफसीन गोंयाक मोठें आव्हान दिल्लें आनी फायनलींत हरयलें. अंदू लीग स्टेजीर एफसी गोवाक एटीकेचे मोठ्या आव्हानाक फुडो करचो पडटलो. एफसी गोवाचो कोच सर्जिओ लोबेराक मान्य. मात थाकायेची गजाल म्हणटा ती ह्या सिजनांत पयलेच खेप एफसी गोवाचे सगळे प्लेयर फीट आसात, कोणूच सस्पेंड ना. प्लेइंग 11 वेस्टना लोबेराक बरीच कसरत आसा. ATK have a different look about themselves this season. They have a very experienced coach
And do you reckon that they will provide the biggest challenge to FC Goa? I agree. I think it's a big challenge for us tomorrow match because we will play against a very, very good team. I think they have done a big effort to building a very good team. Honestly, I think ATK is one favorite team to win the league because they have very good players, players with experience, very good coach, and the performance now is really very good performance for this team. Would Koro be available next game? Yes. First, I am very happy because it's the first time I have all the squad for tomorrow. It's a big problem as a coach because some players, the performance till now is very well. One example is your question about Sana. The last player is the best player. He won the match and I think played very well. But I need to take decisions as a coach, and tomorrow it's difficult for me to select the first 11. So how big an effort has the team put in? I think this is football. You need to be ready for any situation because anything can happen, you know. But you have good teams. If you lose 2 players, 3 players, you can change anytime. Difficult for us because all the foreigners, some get red card, some player injury. But now okay, because with coach, he work together with Indian player, and I think he make good result now. पेड्यां चालू आशिल्लें दुसरें इंडिया ओपन राष्ट्रीय तायक्वांदो सर्तींत गोंयच्या पंगडान पयल्या आनी दुसऱ्या दिसा बरी कामगिरी करून टीम चॅम्पियनशीप जिखपाच्या दिशेन वाटचाल दवरल्या. आतां मेरेन गोंयाक 12 भांगरा, 9 रुप्या आनी 26 कांस्य पदकां मेळ्ळ्यात. सर्तींत आनीक एक दीस उरिल्ल्यान गोंयची पदकांची टॅली वाडूं येता. Won in Kiragi 8 gold medals, 8 silver medals and 23 bronze medals. And in Pumse we have won 4 gold medals, 1 silver medals and 3 bronze medals. And as far as today's results are concerned, we are in a better position. So we will be hopefully getting overall team championship. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.